साश्टीच्या लोकांनी बीजेपीक कौल दिलो ना म्हणून साश्टीचेर अन्याय कसोच जावचो ना. विकासाच्या बाबतीत एक वेळ साश्टी चड फुडें आसा म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो. मडगांवां शिरवड्या ताणें 2 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें उक्तावण केलें. उक्तावणाक आमदार मंत्री आशिल्ले. सरकार सीएनजीचेर चलपी बसी सुरू करतलो. ऑगस्टांत खंय पयल्यो 2-3 बसी सुरू जातल्यो. डेव्हलपमेंटाक कसलोच अन्याय सांसदीचेर जावचो ना हें बरोवन घेया. And at the end of 5 years, if you do not find expenditure in Salsette per head almost equal to or maybe sometimes bigger also than other areas, we don't go by who has voted where. जेवटेन तेवटेन नाचून सरकाराक घडना इतलें हांव सांगूंक सोदतां. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य म्हाका मेळटलें. गोंयांत सीएनजी बसी सुरू करपाचो प्लान पर्रीकारान उलोवन दाखयला. प्रायोगीक तत्वाचेर सरकार ऑगस्ट मेरेन खंय 2-3 बसी सुरू करपाक सोदता. Maybe by December the regular buses, the rest is carbon dioxide, they scrub करते ताका investment करते maybe around 3-4 crores. So he will have to put that investment, take that gas and use it as a सुवाळ्याक नावेलचो आदलो आमदार मंत्री आवेर्तान फुरतात. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, नावेलचो आमदार लुईझीन आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री ढवळीकर आशिल्लो. We laid the foundation stone, and CM had promised me I will complete this project as soon as possible. And I shake this follow. And म्हाका दिसता मडगांवचो लोक, फातोर्डाचो लोक आनी नावेलीचो लोक खरें आज आमकां एक खुशालकेचो दीस कित्याक हो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट जालो. कारण दिस इज द स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट. तुमकां 25 मिटराचेर वास येवचो ना, हांव गॅरंटी दिता. आणि इतलेच नाही, हे जे उदक वता ते उदक इतले बरें आसता की दोन्ही बाटलेन जर आमी उदक एक मिनरल वॉटर बाटली आणि दुसऱ्या सायडीन हे उदक भरून जर बाटली दवरली जाल्यार ही बाटली मिनरल वॉटर खंयचे आणि सिवरेज वॉटर खंयचे असो प्रश्न तुमी विचारतले. वासाचो प्रॉब्लेम शिरवडेच्या लोकांक या वासांतल्यान सारकी मुक्तता मेळटली. ते तांकां वास येवपाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले कारण ही बरी टॅक्नॉलॉजी आसा आनी बऱ्या पद्दतीची आसा. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सांगतलो की ऑलरेडी हाऊस कनेक्शन दिवपाचें काम रोखडेच सुरवात जातली. म्हाका खात्री आसा की आमी कंटिन्युअसली रिव्यू करत आसतले. हांगा मिटिंगे जाल्या खूब ह्याच प्लांटाचेर हांगा मिटिंगे घेतल्यात इंजिनियरां बरोबर. हांव तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांचे इंजिनियर जे आसा तांणी खूब त्रास केले. I would like to convey my heartiest gratitude for seeing that this step is taken today, which I hope that this problem of pollution and environmental degradation will be solved. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. केंद्र सरकाराच्या सुकन्या स्किमीचेर मडगांवांत जागृताय कार्यावळ जाली. सुकन्या समृद्धी योजना म्हणून मोदी सरकारान सुरू केला. म्हणजे तो एक फिक्स अमाउंट चली जालें न्ही, चलयांकूच आसा ह्या. दिस इज ओनली फॉर चलयां खातीर, नॉट फॉर अदर बॉयज एंड ऑल. चलयांक जे प्रत्येक वर्साक एक फिक्स अमाउंट घालपाचो. तर तुवें 1000 घाले जाल्यार 1000 घाल, 2 जाल्यार 2000, 3 जाल्यार 3000, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कॅन पूट. 14 वर्सां तुवें घालपाचें. 14 वर्सां घालें की मागीर 21 वर्सां तुका तो लंप सम मेळटलो. वेन शी मॅच्युअर जाता आनी जें लग्न जावंक जालें किंवा सपोज ताजें तेन्ना शिक्षणाक कितें जाय पळय तें वापरूंक मेळटलें. आनी इट कम्स इन अ व्हेरी हाय इंट्रस्ट. बाकीच्या कडेन इतको इंट्रस्ट कोणाक मेळना तो असो घालो जाल्यार. सो इट इज अ व्हेरी हाय इंट्रस्ट. सो इट इज ऑलमोस्ट 10% इंट्रस्टान तुका ते पयशे परत मेळूंक शकता. सो आमी एज अ पार्टी हांवें तांकां सजेस्ट केलां की 10 भुरग्यांक एडॉप्ट करची मडगांव सायडीच्या आनी फातोर्डाच्या आनी मेळून. आनी अशें प्रत्येक जाणांनी एक तालुक्यान जर आमी 10 भुरगीं एडजस्ट करत जाल्यार इट वील बी अ बीग सपोर्ट टू ऑल द लेडीज. IMA आणि नवे मार्ग संस्थेच्या एकठांय येवन मडगांवां ऑर्गन डोनेशनाचेर जागृताय कार्यावळ घेतली. Religious dictats have said in Islam, in a country like Saudi Arabia, there are fatwas that promote organ donation. In fact, they say if you donate an organ, it is like a continuous charity, and in Islam, charity is considered very important. Same way, as far as the Christian religion is concerned, in 2007, the Church of England said that
organ donation is a Christian duty. Various popes have in their sermons promoted organ donation. And in Hinduism, of course, Tyag is considered and Balidan is considered one of the top 10 niyams that a person should do in his life. Goa is a model state in many ways, in terms of literacy, economic development, other parameters, socio-economic parameters. And one of the hallmarks of a good society is what it does for the needy and what it does for those people who they can benefit. So I think every Goan should consider organ donation as one of their duties. आषाढी एकादशी निमतान बायणा वास्को रवींद्र भवनात वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी दवरल्यात. आषाढी एकादशीच्या निमित्तान रवींद्र भवन वास्कोन 4 तारखेर बरगतचा अशे कार्यक्रम आयोजित केल्ले आहा. एक पंढरपूरचे विठ्ठलाची अशी हांगासर अभास जावचो किंवा आषाढी एकादशीचे एक वातावरण निर्मिती जावपा खातीर आमी ब्रह्मस्थळाचे देऊळ आहा आमच्या विठ्ठल रघुमाई थंयच्यान हांगा पर्यंत एक दिंडीचे आयोजन केल्ले आहा. अशा लोकांचे 6 जाणांचे आमी सत्कार समारंभ आयोजित केला. आणि त्याच्या उपरांत आमचे पुण्याचे 1-2 आर्टिस्ट आहात, त्यांचे एक संगीत मैफिलीचे आयोजन केल्ले आहा. पंडित श्रीनिवास भीमसेन जोशी व भीमसेन जोशीचो चेडो आहा आनी आरती अंकलीकर यांचे दोघांचे संगीताचे मैफिल आहा. बांबोळे श्यामप्रसाद स्टेडियमार जाल्ले कलिनरी चॅलेंज ऑफ गोवा एक्झिबिशनात साळगांवकर कॉलेजीच्या उज्ज्वल त्रिपाठीच्या सिम्फनी ऑफ मँगो जिनसाक मेडल मेळ्ळें. Ever since I was a part of this institute, I used to live in the hostel, and they gave me the opportunity to work every evening in the kitchen with them, and that's what really started and rolled the ball into what I've become today. And under the guidance of our pastry chef, Chef Rodwin, here at the institute, we were able to come up with a really innovative dessert for a competition that was held in Bambolim by the Food and Hospitality World magazine. And we were able to come up with a beautiful mango-based dessert, which was the theme given to us by the organizers. And we came up with a dessert where we had an almond cake and fresh poached mangoes. We had a passion fruit mousse, and we also touched up a bit on molecular techniques where we made caviar out of mango juice and Cointreau. WRD मंत्री विनोद पालयेकरान घोगळातल्या ऑफिसात सरप्राईज व्हिजिट मारली. थंयच्या 4 स्टाफाक मेमोय दिला. खात्यान आमी डिव्हिजनान आयिल्ले आहे आणि ह्या डिव्हिजनान आमी पळयलें की बऱ्याचशा प्रमाणात बेशिस्ती आसा. बेशिस्ती तो जो पट्टन म्हणून हांगचो हे आसा इंजिनियर, त्या पट्टनाक हांवें सांगलां की गोश्टी जाग्यार घाल म्हणून. तो स्वता थंय गैरहजर आसा खुर्चेचेर. आणि जी लिफ्ट आसा ह्या बिल्डिंगेक, ती लिफ्ट गेले वर्सभर चलना म्हणून सांगतात. ती पयली हांवें जाग्यार घाल म्हणून सांगला. 8 दिसां भितर ती लिफ्ट वेवस्थीत चलतली अशी तजवीज कर म्हणल्या. दुसरें म्हणजे आतां आमी हजेरी जी घेतली एटेंडन्स, त्या एटेंडन्साचेर बऱ्या प्रमाणात बेशिस्ती आसा. 4 जण गैरहजर आसा आणि मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन केल्ले ना. हांवें तांकां आतां 4 जाणांक मेमो इश्यू कर म्हटला. आणि दुसरे खेप जर अशें परत दिसून आयलें जाल्यार मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन करूं ना आणि व्यवस्थित रिजन जर ना जाल्यार त्या मनशाक सस्पेंड केलो वयतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव कोर्टान 2015च्या खुनाच्या केशीत मणिपूरच्या बॅनर किशिंगाक 10 वर्सांची कादय फरमायल्या. जानेवारी 2015 ताणें आपली 30 वर्सांच्या मालकिणीक बेसबॉल बॅटान बडोवन तिचो प्राण काडलो. तिच्या घरात कामाक म्हणून तो आशिल्लो. आपल्याक ती पिट्टाली म्हणून तेन्ना ताणें पुलिसांक सांगिल्लें. तिचो घोव भायर कामाक आसता म्हणून तिणें आपल्या ल्हान भुरग्याक पळोवपाक म्हणून ताका हाडिल्लो. ह्यो एक ब्रेक.